बिडारा रावला येरसणारा बापा सोमे उगारताळे काळजा आमची भेटता गायना स्वारी मोगाळ बाबा बेडीनो सोम्याच्या समोर आमी आसा सकट आमी एगडीभर आमची तकलीफा गावया जेजूचे आजारपण आमी मानून घेवया तो खरोच आमच्या मदें आजार आसा सरपटून ताका नमस्कार करया आमच्या संगतार रावचो तो संतोष मनच्या संगतार रावचो देव मनीस जाल्लो देव आमच्या खातीर रावंक पवित्र संस्कार घडलेलो देव पवित्र एवकरिस्तान आमच्या मदें आसतो देव परत आमच्या मदें आजार आसा ताका आमी सरपडून नमस्कार करया ताका आराधन करया ताची स्तुती करया आयचे दीस हांगासर येवंक ताणें आमकां फोव केलें ताका जमर गाणी उगडात ह्या पवित्र गुड्यार ह्या भगवान जाग्यार जायते बडी आमी आयल्या सोम्या समोर आमी जायतीं वरां करशिल्ल्यात आनी परत परत आमकां हांगासर येवया म्हूण बगता कित्याक जेजू आमकां सकडांग आपयता येया म्हजे सरसे समेस्त तुमी कश्ट केले न्हू वजन वयतले न्हू पिडिशिरेन आसलेले न्हू कंगाल जाल्ल्या न्हू हांव तुमकां विशेव दितां हांव तुमकां भलायकी दितां म्हजे सरसीन येया म्हजे ती आसा करो विशेव
हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो म्हजें जू ओवंक सुलाभ म्हजें वजें हाडू येया म्हजे सचे समेज तुमी कश्ट दिले न्हू तर सोम्या संगी आमी आसाव सोम्या सरशीन आमी आयल्याव आमचें वजन घेवन आमी आयल्याव आमची पिडा चिडा घेवन आमी आयल्याव आमची बेजाराय घेवन आमी आयल्याव आमच्या कुटुंबाचे समस्या घेवन आमी आयल्याव एकच बरवस आमकां आसा आमकां जेजू बरें करता आमकां जेजू गूण करता आमकां जेजूतान आज सुटका मेळटा हो जावन आसा आमचो बरवसो ही जावन आसा आमची आशा तर बाबा भयणीनो सोम्या समोर आमी आसलेल्या वेळार सगळें आमचें वजन ताच्या पांयां तळें आमी हाडून दवरया ताची कृपा मागया ताची ससाय मागया हर एकलो आमी हांगासर आशिल्ली बाबा भयणीनो एका न्ही एका समस्येंत आसा ते खंडीत हर एकलो आमी हांगासर आशिल्ली ती एक ना एक पिडा आमकां आसा ती खंडीत हर एकलो आमी हांगासर आशिल्ले आमच्या कुटुंबांत एका न्ही एका समस्ये वरवीं कंगाल जाल्ली आमी आसूंक पुरो पूण हर एकला समस्याक पर्याय जेजू थंय आसा तर सोम्याक आमी उलो मारया ताची स्तुती करया ताका आराधन करया आनी ताचे सांगत उरल्यांक तो बिलकुल निराशा करून फाटीं धाडिना म्हजें नांवी बापा लागीं तुमी कितेंय मागल्यार तें हांव तुमकां दितलो म्हूण सोम्याची बसवणी आसा जंय दोग वा एक म्हजें नांवी सांगाता मेळटात तांचें मतगतापूण आसा आनी खंयसर दोग आनी ते एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतात ती तांकां मेळ्ळ्यास तुमी मागच्या पयल्या खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप जाणा जेजून सांगलां तर बाबा भयण आमचे दोनूय हात आमच्या हृदयाचे दर्या कितें घेवन आज आमी आयल्या हांगासर जेजूक दिवंक प्लेस युअर हँड्स ऑन युअर चेस्ट तुमचे हात तुमच्या हृदयाचे धरा तकली बघया आनी जेजूक सांगा जेजू आडे हो म्हजो समस्या आज हांव हांगासर घेवन आयल्या जेजू सोम्या जेजू ही म्हजी पिडा तुजे सरशेन हांव आयला हांव आयला म्हजे खुटा तुका हांव समर्पूंक आयला जेजू सबार पोटी हांगासर आयला जेजू जायते पोटी हांगासर येवन तुजे सांगात हांव वेळ करशिला जेजू तरी म्हजे समस्या पर्याय जावंक ना पूण म्हाका एक बरवस आसा एक ना एक दीस तूं म्हाका पावतलोय म्हाका सुटका दितलोय म्हाका बचावय दितलोय म्हाका बरें करतलोय म्हाका गूण करतलोय म्हणलो बरवसो म्हाका आसा जेजू तुजेर म्हजो बरवसो दवरून हांगासर आयला जेजू हांव पातयेत आमचे हात उबार सोम्याचेर पातयेन मुसारया जेजू तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा जेजू म्हजो आमचो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेन आमकां तो पावता हर एक गरजेन म्हाका पावचो तूं म्हजो
घरचे सगळ्यांना तुका आम्हाला दान करता जेजू जाणाय जेजू म्हणजे बाजार किती संघर्ष किती सगळे तुका कळीत असा जेजू तुका जेजू भगला तुका जेजू सगळे तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू आराधन जेजू भगला जेजू सगळे जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया जेजू सदी जेजू जेजू तुका आराधन करूया तुम्ही जगावे विचार जेजू हे सतू सदा सासा जेजू हे ताना वसना जेजू हे सतराम जेजू हे बता पैसा जेजू आशीर्वाद जेजू हर का जेजू अपना जेजू किती सुंदर अभियान दे नंका मध्ये पंदा पावे जेजू अंत पावे ते लबड भरोसा मुगा असा जेजू हर का तुका जेजू गुलाब तुका जेजू तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया 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 सकड में बसया बाबा बेनीनो आयच्या आराधन सोम्याच्या बसवणेचेर वंदोन ही आराधन आमी करया पवित्र पुस्तक तुमी उक्तो करशात जाल्यार हजारो हजारो बसवण्यो थंयसर आसात आनी देवाची बसवणी बिलकुल फेल जायना मनीस एक बसवणी करता मनीस ती मोडटा पूण देव बसवणी करता देव ती पाळटा देखून कितल्यो बसवण्यो पवित्र पुस्तकान आसात हर एक देवाचें उतार आमकां देव आमचो मोग करता म्हणून बसयता पोरण्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्यान पोरण्या सोल्ल्यान देवान केल्ल्यो बसवण्यो नव्या सोल्ल्यान जेजू त्यो पूर्ण जाल्यात पयली बसवणी देवान आब्रामाक केल्ली आब्रामाक कडेन उलोवन देव म्हणटा उत्पत्ती पुस्तक 12 अध्याय 2 वाक्य हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूंच जातलो एक आशिर्वाद तुजे विशीं तुजे उदेशीं सर आसतना आपणाचेर आशिर्वाद मागोवन घेतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयण आजून मालगडी आमकां बेसांव दितना कशें बेसांव दितात आब्रामाचें इजाकाचें जाकोबाचें बेसांव तर देवाची बसवणी पूर्ण जाल्या खंडी जावन पूर्ण जाल्या आशिर्वाद जातलोय आनी राष्ट्रां तुजे विशीं आशिर्वाद दीत जातलीं आनी तुजें नांव आशिर्वाद घालूंक उपयोग करतले आजून कितलो हजारो मिलिया वर्सां पयलें देवान केल्ली ती बसवणी आजून जिवी आसा बाबा भयणीनो आब्राम सताचो बापूय आब्रामा उदेशी आमची इस्रायल प्रजा उत्पन्न जाली आनी आब्रामा उदेशी आमी आशिर्वादीत जाल्या देखून आमकां बेसाम आसा आशिर्वाद आसा आनी कशें बाबा भयणो आब्राम एक आशिर्वाद जालो तशें आमी हर एकल्यानी आशिर्वाद जाय जाय शिरापणय आमच्या कुटुंबान आमच्या कामा स्थळार आमच्या फिरकेजेन आमच्या वाड्यान आमी एक बेसांव जाय जाय वी हॅव टू बी ए ब्लेसिंग नॉट कर्स थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही आमच्या भुरग्यांक कित्या जल्मा लाय रे तोंडांतल्यान थोडी फावटी उतरां येतात कित्या खातीर आमची साल बरी नासल्या वेळार आमची जिणी बरी नासल्या वेळार आमी घराक एक वजन जाता एक वजें जाता बाबा भयणीनो तशें आमी बिलकूल जावंक नजो एका बापायन आनी एका आवयन ताच्या भुरग्यांक आशिर्वाद जाय जाय भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक बरें नांव हाडूंक जाय आशिर्वाद जाय जाय पवित्र पुस्तकांत दिल्ली बसवणी बाबा भयणीनो आमी आमकां करूंक जाय देखून आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमी खंयसर आसा आमी वावर करता त्या वावरा जाग्यार वी हॅव टू बी ए ब्लेसिंग तुमी तुमकां बी सांग पळया आमी आमच्या कुटुंबाक एक बेसांव जावन आसा गी वजन जावन आसा गी आमी घरा आयिल्ल्या वेळार आमकां आमच्या कुटुंबादारांक संतोश जाता गी आमच्या सहवासान कुटुंब आमचें संतुश्ट बरीत आसा गी जर तर थंयसर संतोष ना बाबा भयण आमचें बेसांव आमी होगडायलां म्हूण जालें देखून आमी हर एकल्यानी प्रयत्न करूंक जाय हे बरी जिणी जियोंक आमच्या तोंडांत बरी उतरां भायर सरा जाय शिरापाची उतरां न्ही बेसांवाची उतरां आशिर्वादाची उतरां दुरसोण्याची उतरां न्ही उत्तेजीत करची उतरां प्रत्येक जाण आवय बापायनी भुरग्यां मुखार बरें उलय जाय तवळ बाबा भयणो आमी आशिर्वाद जावन घेतले हांव निर्गमन ग्रंथ 3 अध्याय 7 वाक्य एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 7
हांवें सर्वेस्परान हांवें तुमच्या देवान इजिप्तांत आसल्या म्हज्या लोकांचें दळतीरपण हांवें पळयलां. सर्वेस्पर देव म्हणटा मोइजे कडेन. मोइजे सिनाय पर्वताचेर गेल्लो. जळत्या बल्या मुखार मोइजे ताका दिश्टीक पडलो आनी थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या लोकांचें दळतीरपण म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात. तांचे कश्ट म्हाका समजल्यात. तांचे दूख म्हाका कळीत आसा. तांची बोब हांवें आयकल्या. तांकां सर्वांक बचाव करूंक हांव सर्गांत सकलां देंवोन आयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया सर्वेस्पर देव कितलो खळबळटा भाव म्हण ताच्या लोकांचे कश्ट पळोवन. त्या इजिप्तान ताची परजा कश्ट जाली. फरावेराच्या काल ताची परजेक मस्त कश्ट आसले आनी ती देवाक उलो मारले तांणी. सर्वेस्परा देवाक उलो मारले. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या परजेची बोब हांवें आयकल्या. हांव तांकां बचाव करूं म्हूण सकला देंवोन आयलां. मोइजे कडेन सर्वेस्पर देव म्हणटा तांकां बचाव करूंक म्हूण हांव सकला देंवोन आयलां. म्हज्या लोकांची बोब म्हाका हांवें आयकल्या. ताचे दळदिलपण हांवें पळयलां. भाव भयणो आमचे कश्ट देव पळयनांगी. तुमी हांगासर बसून आसले भाव भयणो खंयच्या कश्टांत आसा म्हूण सर्वेस्परा देवाक कळीत आसा. हर एक आमचे कश्ट ताचे मुखार उक्ते आसात. हर एक आमचे पाताकी ताका कळीत आसा. देखून दावीद रायन पाताक केल्ले वेळार दावीद रायन म्हणलें म्हजें पाताक सदांच तुज्या दोळ्या मुखार आसा. तुजे विरोध हांवें पाताक केलां. देखून आमचें उणेंपण आमचें उणेंपण देवा मुखार येता आसतना आमकां कळीत जाता. इसाया प्रवादी म्हणालो सर्वेस्परा देवाचें दर्शन ताका मेळ्ळें आनी थंयसर तो म्हणालो देवाच्या मंदिरांत हांव मेळ्या वटांचो मनीस सर्वेस्परा म्हजे ताण तूं पयस सर. देवा मुखार येता आसतना बाबा भयणीनो आमचें उणेंपण आमच्या दोळ्या मुखार येता. आमचें दळदिलपण आमचे पाताक सर्वेस्परा देवाक कळीत जाता. पण सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्याक ताची काकूळ दाखयता. देखून हर एकल्यान देवा मुखार येता आसतना ताचें उणेंपण वळखून घे जाय. देवाची काकूळ मागा जाय. निर्गमनगत 20 माग म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत हांव म्हजो विस्वासी मोग दाखयतलो. पूण म्हजो द्वेश करतल्यांक तांच्या 2ऱ्या आनी 3रे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुणामाची शिक्षा बेजासी करतलो. पळय हांगा म्हजो मोग करतल्यांक 1000 पिळगे पर्यंत आशिर्वाद. देवाच्या आशिर्वादाक देवाच्या बेसावाक देवाच्या मोगाक घट ना. पूण देवाची शिक्षा आसा कोण म्हजे उपादेश पाळिना म्हजो द्वेश करता म्हजो मोग करिना 3ऱ्या पिळगे पर्यंत हांव शिक्षा लायतलो. देखून थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत कश्ट येतात अनवरां येतात. आमी चिंतू बरें हें कित्याक घडटा हें कित्याक जालां. आमच्या पातकां वरवीं न्ही कोणेंय आमच्या कुटुंबांत पाताक केला देवा विरोध केल्या जावं पुरो. एका दिसा देवाक तांणी सांडलां जावं पुरो. अन्य देवांची पुजा केल्या जावं पुरो. बोंब्यांक आराधन केलां जावं पुरो. आनी ह्या पातकाची शिक्षा बाबा मैरिनो आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर पडोवंक साध्य आसा. देवाचें उतार म्हजें उतार न्ही. पूण केदाळ आमी देवाचो मोग करता. केदाळ आमी देवाक विस्वासी रावता. केदाळ देवाचो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता. 3री पिळगी न्ही कितल्या पिळगे पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत आमचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. सोम्यान जेजू आमी तुजो मोग करता. सोम्यान जेजू तूं सामचो देव. तूं सामचो रस्तार. तूं सामचो सोमी. सोम्यान जेजू आमी तुका आराधन करता. तुजी स्तुती करता. तुजो मोग करता. आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सोम्यान जेजू आमकां बेसांव दी. आमकां बरें कर. आमकां गूण कर. आमकां शिक्षा दी नाका. आमकां आशिर्वाद दी. अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू. निर्गमन ग्रंथ 23 अध्याय 25 वाक्य. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करची. कोणाची? सर्वेस्परा देवाची मात्र एकल्याची मात. मनशांची स्तुती करची न्ही. आनी हांव तुमच्या खाणाचेर तुमच्या उदकाचेर
तुमच्या भुंयचेर तुमच्या जनावरांचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. आशिर्वाद. तुम्ही केन्ना म्हजी मात्र स्तुती करतात. देवाचें उतार भावा भयणीनो, म्हजें मात्र आराधन करतात. हांव तुमचेर, तुमच्या सर खाणा वरवेचेर, तुमच्या उदकाचेर, तुमच्या भुंयचेर ख्रिशेचेर, तुमच्या गोरवां जनावरांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तान पयस वेतली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्या पुरबायची बसवणी पळया. आणि जो कोण एका निजा देवाची सेवा करता, आराधन करता बाबा भयणीनो, ताका बिलकुल देव सोडून घालिना. मस्तपटी आमकां ताळण्यो येतात, टेम्पटेशन्स येतात, वायट ओडणी येतात. केदाळ आमचे कश्ट परिहार जायनात, केदाळ आमची पिडा गुण जायना, केदाळ समस्ये वयर समस्या येतात, कश्टां वयर कश्ट येतात. आमी कंगाल जाता आनी दुसरी वाट धरता. एका निजा देवात आमी पयस वेता बाबा भयणीनो. मस्त दाखले आसात बाबा भयणीनो. दोन दोनीचेर पांय दवरचे मनीस कितले नात आजकाल आमच्याच क्रिस्तांवां मदें. इगर्जे घेता, मिसा घेता, आराधन करता, नोवेना घेता, सक्कड करता. पूण जिणयेक वेता आसतना केदाळा म्हज्या जिणयेक म्हज्या समस्या परिहार मेळना बाबा भयणीनो, हांव मस्तपटी सुकोवन पडटा. आनी एक कडेन म्हाका कांय परिहार मेळटा गी म्हणून हांव वेता. पूण देवाचे उतार म्हणटा, केदाळा म्हजी स्तुती करताय त्या दाळा हांव तुज्या सक्कड संगतीचेर आशिर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमचे हात उबारया आनी सर्वेस्परा देवाक आमी बसवणी करया भाव भयणीनो. जर तर आमच्या काळजान एका निजा देवाचो मोग आसा, वी वील प्रॉमिस टू आवर गॉड. आमी देवा बसवणी करया. तुजी एकल्याची मात्र आमी सेवा करतले, हांव तुज्या एकल्याचे मात्र आमी आराधन करतले. हांव सोम्यान जेजू Soumya Jesu. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या हांव मनान तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग हांव करता. तुजी सेवा करता. हांव तुजी सेवा तुजी करता. एकल्याची मा सेवा करता. तुजी एकल्याची मा तुजो सेवा एकल्याचो करता. मात मोग करता. तुजो एकल्याचो मात सोम्यान मोग. जेजू सोम्यान जेजू. म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद म्हज्या घाल. कुटुंबाचेर आशिर्वाद. म्हज्या भुंयचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या भुंयचेर म्हज्या आशिर्वाद. खोशेचेर आशिर्वाद घाल. खोशेचेर म्हज्या आशिर्वाद. जनावरांचेर आशिर्वाद घाल. जनावरांचेर म्हज्या आशिर्वाद. कुटुंबाच्या सर सन्याचेर आशिर्वाद घाल. म्हजी पिडा शिडा पयस कर. पिडा सोम्या पयस कर. जेजू सोम्या जेजू. हांव तुजो मोग करता. हांव तुका आराधन करता. हांव तुजी स्तुती करता. तूं एकलोच देव, तुजे भायर हेर देव नात. तुजें आराधन करता. सोम्या जेजू तुजे आशिर्वाद म्हाका दी जेजू. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. केदाळा देवाची बसवणी आसा. पाटी देवाक आमी बसवणी करी जाय आनी ती बसवणी आमच्या जिणयेंत पाळी जाय. देव सदांच विस्वासी. देवान ताची बसवणी आदीं तावन पाळनायला. देव ताच्या बसवणेक तो बिलकुल पाटी सरना. ताची बसवणी ताणें पोरण्या सोल्ल्यान ती पाळल्या, नव्या सोल्ल्यान ती पाळल्या. नव्या सोल्ल्यांत जेजू मुखांत्र सक्कड ताणें सिद्धी केला बाबा भयणीनो. देखून आमी देवाक केल्ली बसवणी पाळूंक हर प्रयत्न. निर्गमन ग्रंथ 14 अध्याय 4 वाक्य पळया. सर्वेस्पर देव म्हणटा, सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर झुजतालो, तुमी स्थिर रावा. बसयल्ल्या गावाक पैन करून वेता आसतना इस्रायल प्रजात्या बरोबरींतल्यान अरण्यांतल्यान पैन करून वेता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुमी भियोवची गरज ना. हांव तुमचो देव झुजारी, तुमच्या खातीर हांव झुजतां. आय एम फायटींग फॉर यू. कितले बरें उतार. मस्तपटी आमच्या जिणयेन न्ही, मस्त केजियात आमच्या कुटुंबान न्ही, मस्तपटी आमी अनीत अन्याय बघून आसा. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, सतान येतीन चला आनी आय एम वीथ यू. हांव तुमचे खातीर झुजतां. देव आमच्या कश्टांत सदांत आसा बाबा भयणीनो. आमचे पक्षेक तो आसा. आमचे सांगाता तो रावता. आमी बुडोवन आसलेल्या वेळार, कंगल जाल्ल्या वेळार तो आमकां उखलून धरता बाबा भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. परत भाऊ भयणी सक्कड आमचे उजो हात उबार धरया. पवित्र सक्रामेंता कुशीन ताका आमी बसवणी करया.
सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा आमी तुजो मोग करता आमी तुजो मोग करता आमी कश्टांत आसा आमी कश्टांत आसा आमच्या पक्षेक तूं ये जेजू आमच्या पक्षेक तूं ये आमच्या जेजू. संगता राव जेजू आमच्या संगता राव जेजू. या संसाराच्या या संसाराच्या कष्टांनी आमी बुडोवन आसा आमी बुडोवन आसा. आमी कंगाल जाल्या आमी कंगाल आमी जाल्या. काळोखांत आसा आमी काळोखांत आसा. आमी बंदडेंत आसा आमी बंदडेंत आसा. आमी पातकांत आसा आमी पातकांत आसा. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. आमच्या कुमकेक तू ये आमच्या कुमकेक आमकां तू ये. बचाव कर आमकां बचाव कर. आमचो हात धर उखल आमचो हात धर उखल. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. आमचे खातीर आमचे तू खातीर. जुस्ताय जेजू तू जुस्ताय जेजू. आमचे खातीर आमचे तू खातीर. सदांच आसाय जेजू सदांच आसाय तुजेरच जेजू. आमी बरवसता तुजेर आमी बरवसता. आमकां सांडी नाका जेजू आमकां सांडी नाका जेजू. आमच्या संगत राव जेजू आमच्या संगत राव जेजू. अर्गान जेजू अर्गान जेजू. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. भाव भयण कितल्यो बऱ्यो बसवण्यो आसात पवित्र पुस्तक उक्त करून वाचा आनी केदाळ आमच्या जिणेंत पवित्र पुस्तकाच्या बसवणेचेर वंदून आमी मागणें करता व्हेरी व्हेरी इफेक्टीव प्रेयर आमची उतरांनी कोणाच्या उतरांनी आमी मागणें करता देवाच्याच उतरान आमी मागणें करता देव मागण्यांत मस्त विधानां आसात स्पॉन्टेनियस मागणें स्वयं प्रेरीत मागणें आसा न्ही आमची सदांची आमोरी सदांचे मागणें तेर्स सकाळी संजेची मागणी आमी कुटुंबान म्हणटा ती आमच्या मलगड्यान देवून आयली सांप्रदायीक मागणी ती म्हणनाका आमी सांगना सबार कुटुंबांनी मागण्याचें वातावरण उणें जालां थोड्या कुटुंबांनी मागणें चडलां आमच्या भुरग्यांक थोडे बेटी तोंडपासी मागणी येनात ती गजाल वेगळ पूण बाबा भयणीनो आमच्या काळजांत तावन देवाच्या उतराच्या आदाराचेर केल्लें मागणें आहा पळय तें देव खंडी सिद्धी करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कित्याक देवा लागीं आमी विचारता देवा तुवें तें सांगलां म्हाका दी न्ही आमकां थोडे बेटी आमच्या आवय बाय बसवणी करतात न्ही तूं पास जाल्यार तुका हांव तें दिता हें दिता पास जावन भुरगो काले विचारता मम्मा डॅडी म्हाका तुवें सांगलें न्ही म्हाका दी थंय मागणी जावन आसा देवान बसवणी केल्या पवित्र पुस्तकांत देवाची बसवणी देवाक आमी सांगता देवा तुवें बसयलां म्हाका दी यू आर प्रॉमिस्ड गिव मी आमचे हक्क न्ही सारचे देव आमचो बाप आमी ताची भुरगीं देखून देवाच्या बसवण्याचेर वचून वचून मागणें करा तुमकां खंडीत 100% मेळटा पूण ते बसवण्यो कसले म्हूण तुमकां कळीत आसा जाय देखून पवित्र पुस्तक उक्तो करी जाय जायत्यो बसवण्यो आसात भाव भयणो इजाया प्रवक्त्याचो ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 20 आनी 9 आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 सर्वेस्पर थकलेल्यांक सकत दिता हांगा तुमी येता आसतना मस्त बटी थकतात न्ही इतली वाट थोडे बटी सोलोवन येतात तुमी जिणयेन मस्त बटी आमी थकता काम करून आमी थकता आमच्याच जिणयेच्या समस्या लागून थकता पळय सर्वेस्पर देव म्हणटा सर्वेस्पर देव थकलेल्यांक सकत दिता बोळ नातल्यांक गटाय दिता रडटेल्यांक बुजोवन दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार हांवें तुमकां दिवचे सर्वेस्पर देव थकलेल्यांक सकत दिता बोळ नातल्यांक गटाय दिता दुखेस्तांक बुजोवन दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी एक पटी देवाचे उतार आमी वाचता आसतना भाव भयण आमकां सकत मेळटा बोळ मेळटा आमकां बुजोवन मेळटा भाव भयण आमकां सांत्वन मेळटा देवाच्या उतरांत आसा सकट समस्यांक पर्याय देखून परत देवाक आमी उलो मारया ह्या बसवण्याचेर वंदन तुमचो हात सक्रामेता घुसर उबारून धरा सोम्यान जेजू सोम्या जेजू ह्या दिसांनी ह्या दिसांनी आमी जायते पटी थकता आमी जायते बटी जायते पटी पडता जायते बटी पडता बोळ नातले बरी जाता बोलनातले बरे जाता. आमच्या पिढे वरवीं आमच्या पिढे वरवीं आमची गटाई आमची गटाई हिरोवन गेल्या हिरोवन गेल्या. उणी जाल्या उणी जाल्या. सोम्यान जेजू सोम्या जेजू. तुज्या उतरान तुज्या उतरान आमकां सकत दी आमकां सकत दी. आमकां बोळ दी आमकां बोळ दी. आमकां गटाय दी आमकां गटाय दी. आमकां आदार दी आमकां आदार दी. आमच्या कुमकेक ये सोम्या आमच्या कुमकेक ये या सोम्या. बंद पसंतले या बंद पसंतले. आमकां सुटय जेजू आमकां सुटय जेजू. सोम्यान जेजू सोम्या जेजू. आमकां सकत दी आमकां सकत दी. आमकां बोळ दी आमकां बोळ दी. आमकां गटाय दी आमकां गटाय दी. अर्गान जेजू अर्गान जेजू. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. भाव भयणो सर्ग आनी संसार असलेलो देव हांगासर आसा सर्गा संसार असो रचणार हांगासर आसा आमी कित्या भियोवचे हर एक सृश्टी देवान केल्ली ह्या सृश्टेंत कितें आमी पळयता तें सगळें देवान केल्लें ताच्या एकाच उतरा वरवीं ताणें हें रचलें जावन आसा आनी कोणा खातीर ताणें रचलें हें सगळें आमचे खातीर रचलें आमचे खातीर तें रचून आमच्या ताब्यांत दिलां
देऊन कितें तुमी दोळ्यांनी पळयतात तें सगळी देवाची सृश्टी. देखून आमी भोव बरें गीत गावया. सकल वा सृश्टी सिदा देवा निनगे आराधने. हर एक सृश्टीचे सृश्टी केल्ल्या देवा तुका हांव आराधन करता. आमकां देव ताच्या सक्तेन बरो दी, सर्गा संवसाराचो रचणार आमकां बळ दिवं दी, गटाय दिवं दी. ताच्या आमी उबे रावया गी. आमकां थोडे कडेन बसले वेळेले देव येता उबे रावया आनी एक कतार सर्वेस्परा देवाक आराधन करून आमी गावया. सकल ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ, ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ, ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ, ಅಲ್ಲೇಲು भाव भयणीनो, सम्याच्या बसवणेचेर आमी सम्याच्या बसवणेचेर वचून आमचे मागणी आमी करून आसा. हर एक बसवणी देवान आमचे खातीर केल्ली. देव आमचे सगळे आजून आसा, ताची बसवणी तो पाळना आसा. एक घडीभर आमचे सगळ्यांची भीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. खंयच्या बऱ्या कश्टान आमी आसा, कसले संकश्ट आमी अनुभव करून आसा, खंयचे ते कश्ट अजून आमचे परिहार जावंक नात. देवाक उलो मारया.
देवा तुझी बसवणी तुझ्या परजेती तू जारी केली मुझे ती तू जारी करी मुझ्या कुमकेक ये जेजू म्हाका बरें कर जेजू मुझे समस्यांतले म्हाका सुटका दी जेजू आनी तान्ने एका वळख जाला जेजू पिडेची डेवरी हांव कंगाल जाला जेजू समस्यांनी म्हाका रेवड गेला जेजू व्हडा बरोवच्यान हांगासर आयल्यान जेजू तू जाण हांवें जेजू म्हजे कश्ट म्हजे समस्या कसले म्हूण तुका मात कळीत आसात व्हडा बरोवच्यान हांगासर आयलां आमचे हात उबारया सर्वे सोम्या लागीं मी उलोवया म्हजे उपरांत म्हणा सोम्या जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू आयच्या दिसा हांगासर तुवें म्हाका आपोवन हाडलाय ह्या पवित्र थळार हांगासर आसून तुजें आराधन करूंक तुवें म्हाका फोव केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू सबार पोवटी ह्या जाग्यार हांव आयलां जेजू सोम्या जेजू हांगासर आयल्या उपरांत तुजें आराधन केल्या उपरांत तुजें उतार आयकल्या उपरांत जायतें बरेंपण म्हाका जालां जेजू सोम्या जेजू ह्या सर बरेपणा खातीर हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका होगळाप दिता हांव तुजी स्तुती करता सोम्या जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू सोम्या जेजू अजून मुझे थोडे समस्ये परिहार जावंक ना जेजू अजून हांव संकश्टांत आसां जेजू आनी हें तूं जाणाय जेजू तुजी खुशी वयतर म्हाका सुटका दी जेजू तुजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जावं जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस बसया भाव परत सर्वेस पदेव म्हणटा इजाया प्रवचन ग्रंथ 40 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गरुडा बरी ताका पाकाटे फुटतले ती धांवतलीं पूण थकची नात चलतलीं पूण तांकां पुरासान भोगची ना भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत मस्तुपटी आमी आमच्या समस्याक लागून कंगाल जाता हांव पूण केदाळ आमचे ती आंतरीक सकत आसा बळ आसा भाव भयण आमच्या सकट समस्या आमी फूट करूंक शकता हांव when we have the spiritual strength within us we can withstand everything केदाळ कंगाल जावचें भितरल्यान आमी पोकळ जाल्ल्या वेळार मात आमचे आंतरीक सकत ती उणी जाता मागण्याचें बळ ना घरांत मागणें ना देवाचें उतार ना भाव म्हयनो ल्हान कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांव कंगाल जाता देखून आंतरीक सकत म्हाका जाय देखून सर्वेस पदेव म्हणटा म्हजे विस्वास दवरतल्यांक म्हजें नांव उलो मारतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गरुडा बरी ताका पाकाटे पडटले ती धांवतलीं पूण थकची नात चलतलीं पूण पुरासाण जावची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उजवो हात सक्रामेता कुशीन उबान धरात आनी ह्या बसवण्याचेर वंदन सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागणें करया सर्वेस्परा देवा आमी तुजेर विस्वास दवरला आमकां बचाव कर आमच्या अस्कत पावलांक तुमचो बळ दी आमच्या काळजांतले बें तुमचो पयस कर आमकां दोसच्या मारेकार खरगांतले पिडे शिडेंतले तुमचो निवार सोम्या जेजू आमचे समस्ये तुका समर्पण दिता आमचे कष्ट तुका समर्पण दिता सोम्या जेजू आमकां बळ दी आमकां सकत दी अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू इजाया प्रवचन ग्रंथ 40 आनी 1 अध्याय वाक्य 10 आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 सर्वेस्पदेव म्हणटा भिये नाका हांव तुजे सोबे आसा हांगासर हजर आसले आमकां सबार जाणांक सबार पोटी बेन दिसलां
ते आमकां कळीत आसा कसल्या भियांत आमी आसा म्हणून. सर्वेस्पर देव म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे चोवी आसा. घबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. आय एम युअर लॉर्ड, युअर गॉड. डोंट बी अफ्रेड. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां जैत दिवचें कोणें भावा भयणीनो? संवसार आमकां जैत दिना. संवसाराचेर आमकां मस्त बरी सलवणींत मेळटा. आमचे काश मनीस आमच्या सांगात आसा म्हणटात, थोडे फावटी आमकां ते सोडून तुवेतात. तांच्या गरजेक मात्र आमी तांकां जाय. तांची गरज जाल्या तक्षणा आमकां ते विसरतात. पूण सर्वेस्पर देव आमकां विसरना. देखून सर्वेस्पर देव सदांच आमकां जैत दिवचो, जय दिवचो देव. आमचो हात उबारून दरया. परत सर्वेस्परा देवा कडेन आमी परतून मागया. सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा, आमी सर्व भिरांतीच्या वातावरणांत आसा. आमकां धैर्य दी. आमी गबान गेल्या, आमी कांगाल जाल्या. जायते फावटी आमच्या समस्यांक लागून कितें करचें तें आमकां समजना. जमया आमकां बळ दी. आमकां उखलून दर. आमकां सांबाळून दर. तुज्या उजव्या हातांत आमकां उखलून दर. आमकां सुरक्षीत सांबाळ. आमकां सांडी नाका. तुजेर आमी विस्वास दवरला. आमकां जैत दी जेजू. आमच्या सलवणेंत आमकां जैत दी जेजू. आमी पडिल्ल्या वेळार आमकां उखल जेजू. सोम्या जेजू, तुजेरच आमी बरवसता. आमकां जैतेवंत कर. आमकां बरें कर. आमकां उखलून दर. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, अर्गां जेजू, गुलाब जेजू. जय कोडवा देवरिगे कोटी कोटी स्तोत्र. परत उबी रावया आनी आमकां जैत दिवच्या देवाक, इतल्यो सगळ्यो बसवण्या केल्ल्या देवाक आमी आमी जयकार गावया आनी ताची स्तुती करया. जय कोडवा देवरिगे कोटि कोटि स्तोत्र. जीव ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಮುಕ್ತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. घालून जाता तुम्ही दिमी घाला. नाजाल्यार बसचे तुमी हे सक्रामेंताच्या आराधनाच्या अखेरीच्या घडी आमी आसा. आमचें समर्पण आमी करया. हांगासर आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पूंक आयल्या. कितें जक्य देवाक आमी दिवंक आयल्या. जायत्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो बसवण्यो आमी आयकल्यो. ह्यो सगळ्यो बसवण्यो जेजू थंय देवान पूर्ण केल्यात. देवान संवसार इतलो मोग केलो की
ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत ताणें धाडलो. ताका सत्मानतेल्यान कोणेच नाच सांगून जो बघा सासणीक जिवीत ताका मेळा जाय म्हूण देवाची खुशी. जुवांव सोवांजेल 3 अध्याय 16वें वाक्य. देवान संवसाराक ताच्या पुताक धाडलो संवसाराचो नाच करच्याक न्ही, बघा संवसार बाचाव करच्याक. जेजून आमकां सगळ्यांक ताचे सरसीन हाडलां. म्हाका उंच उबारता सर पोरसाक हांव म्हजे सरशी ओडटलो. सुमेच्या कश्टाचो नियाळ आमी करून आसा. ह्या प्राजीत काळार भाव भयणो जायते पटीन जायत्यो बसवण्यो आमी केल्ल्यो आसूंक पुरो देवाक. हे दोळूच त्यो बसवण्यो आमी मोडल्या जावंक पुरो. आज परत ताका आमी आमचे बसवण्यो नव्यान करया. कुडीची दोंडोवणी आमी करता तें खरें. थोडी जाण आमी एका रेजबान जायते खाण त्याग करता. पण सरेश्वर देव म्हणटा इजाया प्रवादाचो ग्रंथ 50 आनी 8 अध्याय, हांव पसंद करता उपास वो आनी तीक संपलेल्यो संकली तुटया. भुकेला लागीं तुमचो उंडो वांटून घेया. घरदार नासलेल्यांक आधार दिया. विधवींचो पक्ष घेया. तुमच्या घरदारांक सांडी नाकात. तवळ करोस तुमचो उजवाड फांत्या परी परजळटलो. आनी तवळ तुमी म्हाका उलो मारतले आतां आनी हांव सांगतलो आडे हांव आपले हांव हांगा आसा. बाबा भयणीनो, जायते पटी आमी कितें त्याग करूंक जाय तें त्याग करूंक आमी चलवता. पापा फ्रांसीस म्हणटा करा उपास, तुमच्या राग आसो, तुमचो राग सोडा. तुमच्या काळजांत आसलो फारीकपणाचो उजो पालवया. तुमचे जिवीत देवाक समर्पित करा. तुमच्या कुटुंबान मागणें करा. जोएल प्रवेदाचो ग्रंथ 2 अध्याय, आतां जाल्यार तुमच्या सगळ्या काळजान म्हजे सरसीन पाटी येया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमच्या आंग वस्त्रांनी तुमची काळजां शिंजा. बैल्या दंडोवणे उपासाच्या की आमच्या काळजाचे परिवर्तन गरज. आतां जाल्यार इवन नाव टायम उतरोंक ना. तुमच्या सगळ्या काळजान म्हजे सरसीन पाटी येया. हांव तो सर्वेस्पर देव. मार्कुस एवांजेल 1 अध्याय 15वें वाक्य, जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें पयलें उतार, पाताक रडा, जिणी बदला, देवाचें राज लागीं पावलां. तर आमचें जिवीत परत जेजूक आमी समर्पीत करया. येदोळूच आमी ताका समर्पीत केलां आसतलें. आमचें जिवीत, आमचें निचेव, आमची दंडवणी परत ह्या प्राजीत काळाच्या मजगत आमी आसा. आनीक जायते थोडे दीस प्राजीत काळाचे आमचे समोर आसात. हे फुडल्या दिसांनी सडीत मापान आमच्या आंतरीक जिणयेचेर नदर व्हरून आमची जिणी आमी बदलतले म्हूण सोम्याक आमी बसवया. दोनी हात सक्रामेंता मुखार हाडा आनी सोम्याक तुमचें समर्पण करा. म्हजे उपरांत म्हणा, सोम्या जेजू, समर्पण दिता तुका आमचें जिवीत. समर्पण दिता आमची कूड. समर्पण दिता आमच्या कुडीचे सर्विस्वे. सोम्या जेजू, आमची कूड पवित्र आत्म्याचे मंदिर जावन आसा. आमच्या कुडींत पवित्र आत्मो वस्ती करता. ही कूड पवित्र सांबाळूंक आमकां करपा दी. तुज्या मलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. सोम्या जेजू, समर्पण दिता आमचें कुटाम, आमची भुरगीं बाळां, आमचो वावर, आमची कृषी, आमची जनावरां, हर एक आमचें आसलें सगळें तुका आमी समर्पण दिता. तुजो आशिर्वाद
आशीर्वाद मागता सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी समर्पण दिता आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक सोम्या जेजू तांच्या एकसूरपणान तांकां संगात दी तांची सेवा करूंक आमकां बरें मोन दी सोम्या जेजू उतर प्रायवंता थंय गौरवान चलोवंक तांकां मान दिवंक आमकां फोव कर सोम्या जेजू तांची जाणवाय आमकां मार्गदर्शन तांचे बरेपण आमकां आदर्श जावन आसा आमच्या कुटुंबांतल्या सर मालगड्यांक सर प्रायवंतांक आयच्या दिसा प्रत्येक तरान तुका आमी समर्पण दिता तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तांची पिडा सोसूंक तांकां बळ दी जेजू तांकां घटाय दी जेजू तांचे मोगान साखरी करूंक आमकां उर्बेन भर जेजू सोम्या जेजू समर्पण दिता आमच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी भुरग्यांक एग्जाम आसा जेजू सोम्या जेजू तांच्या शिकपा थंय तांणी मन लागोवन बरेंगन शिकोवन परिक्षेक बरेंगन आन्सर करन बरे रिजल्ट हाडून बरो फुडार जोडूंक तांकां पवित्रत्वाचे सक्तेन भर जेजू सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक पवित्रत्वाच्या फळांनी पवित्रत्वाच्या देण्यानी भर जेजू सोम्या जेजू आमच्या युवा जनांक आमी तुका समर्पण दिता तांच्या जिणेंत बरें मात्र विंसूंक तुजो मात मोग करूंक तुजी मा सेवा करूंक तांकां करपा दी जेजू सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्याक तुका समर्पण दिता तुजो दैवीक हात तांचेर दवर जेजू हांगासर हजर आशिल्ली आमी सर्व आमचे जिवीत आमचे कुटुंब आमची मोगाची आमचो वावर आमचे वस्तू आमचे घर सगळे तुका समर्पण दिता सोम्या जेजू आमकां पवित्र कर आमकां अभिषिक्त कर तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमकां पोट जेजू आमकां गुण कर जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू अर्गां जेजू मोगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू Praise the Lord. Thank you, Jesus. दोन्ही हात तुमच्या हृदयाचे धरा तकली बघया समर्पणाचे गीत आम्ही गायता जेजूक आम्ही समर्पण देऊ आमचे जिवीत आमचे कुटुंब आमचे सर्व स्वतःच्या पांयां दवरया ताचो आशीर्वाद घेवंक आमी आयती जावया प्रार्थुया ये सर पदवीधरा सदांजी आमच्या देवा या विचित्र संक्रमिता काळ तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचा मार्ग उगडास तुवें आमकां सोडलाय या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जीण मान करूंक आमकां दयेन फावो कर
जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. देखली बघावून पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशीर्वाद घेयात. सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रसारा काकुळ तुझी दाखय जीवन तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळ दारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लावय देवा आमच्या काकुळ दारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोकाळ भाव म्हणून जायते ह्या जागांक वेदीचेर आसात. ह्या करेजमाच्या कडार यात्रेक पैन करून तांच्या पिरगेजेच्या लोकांक हांगासर हाडटे आयल्यात. एकात्मीक अनुभव आमकां सगळ्यांक लाभूं दी म्हणून मागया. हें थळ पवित्र. ह्या थळाचेर जुजेबासा मुखांत जाप घडलां देखून हांगासर आमी इतलीं जाणां येता. आनी हांगासर आयिल्ल्यांक खंडीत बरेंपण जाता तें खंडीत. पूण बाबार्थ आसल्यार आमकां खंयसरी बरेंपण जाता. हांगासर बाबार्थ आमचो घट करया. आनी आयचें देवाचें उतार आमकां हे बरें प्राप्त जाता. पयल्या वाचपान ओजया प्रवक्त्याच्या ग्रंथान देवूच परजेक तांचे पाताक रोडोवंक शिकयता. कितें तांणी म्हणा जाय सरीसप्र देवा मुखार येवन कशें तांच्या पातकाची दूख तांणी धरी जाय. आनी केन्ना देवाचें उतार आयकून तांच्या पातकाची दूख तांणी धरली देव तांचेर काकुळदार जाता मोवाळ जाता आनी म्हणटा हांव दवा बरी म्हजो मोग तुमचेर ओत्तलो. म्हजें काळीज तुमकां हांव उगडतलो. म्हज्या काळजांतलो मोग तुमकां हांव दितलो. देव काकुळदार आनी मोगाळ जावन आसा. पवित्र पुस्तकान देवाच्या काकुळतेच्या मोगाचें उगडापण जायते कडेन आसा. देवाक दुसरें नांव ना. देव जावन आसा मोग म्हणटा सांजू हांव. देवाची काकुळट आमी अनुभव करया. आराधनाच्या वेळार ताच्यो जायत्यो बसवण्यो आमी पळयल्यो. ह्यो बसवण्यो ताच्या काकुळतेचे संकेत जावन आसात. आनी हेच्या वांजेलान आमी पळयता जेजू सक्कड उपादेश 2 उपादेशांनी घाल त्या शास्त्र्याक सारकी जबाब दिता. तो शास्त्री जेजू लागीं विचारता उपादेशां भितर श्रेश्ठ उपादेश खंयचो तो. जेजून खंयचो एक उपादेश विंचून आनी वो पयलो उपादेश वो पाळ म्हूण सांगयेतें. देवाची जाणवाय जेजू तें उगडापी जाता. देवाची जाणवायच जेजू जावन आसलो देखून सक्कड उपादेश 2 उपादेशांनी तो घालता. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वीस परत तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी जेजू म्हणटा हे सगळे नियम शास्त्र आटपता. केदळ आमी सगळ्या काळजान देवाचो मोग करता आनी आमचो केल्ले बरें देवाचो केल्ले बरें पेल्याचो मोग करता. आमी सर्व उपादेश पाळलेली बरें जालें. खरी क्रिस्तांव जिणी जियेल्ली बरें जालें. पूण जायते फावटी आमी सलवता भाव म्हयनो देवाचो उपादेश पाळूंक सलवता. जें कितें देवाक दिवचें आसा देवाचो वेळ मागण्याचो वेळ मस्तू फावटी आमी करता. आनी जें कितें पेल्याचें देवें आसा तें दिवंक आमी सुगोवन पडल्या. हात जोडया. हें सगळें पाताक आमच्या मतीक हाडया. खंयच्या पर संदर्भांनी देवाचो हांवें पळोवतो मोग करूंक ना. खंयच्या पर संदर्भांनी पेल्याक आमी दुखयलां आजून तें दूख घेवन आमी हांगासर आसां जाल्यार देवा म्हाका उबे रावंक आमी ना फावो. आमी मेळ्ळ्या वोंटाचे मनीस इजाया प्रवाद्यान सांगलें देवा पळोवन देव आमचें वोंट आपडून दी.
उतरांनी ज्ञानी केल्लें पाताक देव माफी करून दी. देवाची काकूळट मागोवन सांगाता म्हणया हांव बातकी सत पदवेदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भगवान तुझे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळकायची जिणी जिवन तुज्या पडजेक देखी बरी जिविता मुखान साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विनम्र काळजान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. होसया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेस्पर म्हणटा इस्रायेला, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगोक जायते उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताजो स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आश्चर्याच्यान आमचे सडवण करूंक जायना. घोड्याचेर आमी आनीक सावार करचे ना. आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगचे ना. तुजे थंय अनाथाक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस केला. हांव इस्रायेलाचेर दवा परी परतलो, सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळा घेतलो. नवे फांटे ताका पुरतले, ताका जैतून रुखाची सोबाई आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गंवांचे पीक काडटली. एके दकवाले परी ती फुलतली, लेबानोनाच्या दाकासोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राइमाक मुर्ते कडेन आनी कसलो संबंध आसा? हांवच ताचे मागणें आयकता आनी ताका राखता. हांव एका 5व्या सारू रुखा सारको, म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेव. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराचो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातके मनशां तांचेर आदलोन पडतात. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजे आयक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक.
वळखून नेनासलेलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या खांदार दवरलेले जूं हांवें निसरायले. तुज्या हातांतल्यो जडायाच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदांत तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. गडबड्याच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरेबाच्या उदका लागीं तुजे हांवें परिक्षा केली. परचे म्हजे सत्रायेक कान दी. हे इस्रायेला तूं म्हजें आयकल्लोय जाल्यार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवच. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. बाकी जिनी बदला उनका सोरी सर्गीचे राजला दीपावला. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून साधुसवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशा भितरलो पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तीन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजातावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबा भयणीनो, मस्तुपोटी आमकां कॅथोलिकांक स्पॉन्टेनियसली मागणें करूंक गेल्लें कश्ट जें कितें आमकां बरोवन दितात, जावं बरो आमकां पवित्र सभेची वडील ह्या आमची शिक्षकां कितें बरपेनीचें आसात तें आमी वाचून मागणें करचें चड. जावं बरो तोंडपाची मागणी, आमच्या घरान आमी म्हणची ती सकाळीं सांजेची मागणी ती वाचून आमी बायपाट करता. आमची आमोरी, आमची तेर्स ही बरो बायपाट मागणी, सांप्रदायीक मागणी ती बरोवन आमकां दिल्यांत आमी ती वाचता. थोडे फावटी आमकां बायपाट जातात. पूण आमच्या काळजांत तावन उमाळोवन येवचें मागणें तें खरें मागणें. तांतू आमी इल्ले फाटी. कॅथोलिकांक सदांभोवत आमी आमकां कितें दितात तें मात्र आमी सांगचें. पूण आयले वार ह्या कॅरिझमॅटीक संचलना वरवीं जायतीं जाणां
स्वयंप्रेरित रितीन स्पोंटेनियस मागणी म्हणून फुडें सरल्यान. आयच्या पयल्या वाचपान सरीसपो देव इस्रायल परजेचे पाताक पळोवन ताणें कशें पाता वळखा जाय तोच तांकां शिकयता. उजय प्रभादेव म्हाका सरीसपो देव उलोवन म्हणटा, आतां जाल्यार तुमचे पाताक वळखून तुमचो अपराध वळखून म्हजे सरसीन फाटी अशें म्हणा. आमचो अपराध आमी वळखात आनी मुखार आमी बोंब्यांक पुजा करिना. आमच्या हातांनी केल्ल्या देवांक मुर्तींक आमचो देव म्हूण आमी म्हणनाशिना. होम भेटोवण्या प्रास आमच्या वंटाची स्तुती आमी तुका सडीत भेटयतले. सर्वीसपोर देव उतरां तांच्या तोंडान घालता. आनी जें कितें सर्वीसपोर देवान तांकां शिकयलें त्या प्रमाणे इस्रायल परजेन देवा लागीं मागणें केलें, सर्वीसपोर देव आमची काकूळट कर. ह्या फुडें तूं आमचो देव मात म्हूण आमी तुका मानून घेतले. आमी खंयच्याच बंब्यांची आज पुजा करची ना. तुजेर आमचो विस्वास दवरता. तूंच आमचो देव, आमकां राख, आमकां सांबाळ म्हूण सर्वीसपरा देवान तांच्या तोंडान गेल्ल्या उतरांनीच ताणें सर्वीसपरा देवा लागीं मागणें केलें. आनी सर्वीसपर देव मोग व्हडलो आनी म्हणालो, हांव तुमचे सगळे अपराध तुमकां माफी करता. सगळीं तुमची पातकां तुमकां हांव बक्षिता. म्हज्या काळजांतलो मोग तुमचेर हांव ओत्ता आनी हो मोग दवा बरी तुमचेर पडटलो. ह्या फुडां तुमच्या अपराधाचो हांव लेख दवरिना, बगार म्हजी काकूळ तुमकां दाखयता. बाबा भयणो, सर्वीसपर देवाचे उगडापान निर्गमन ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7 वाक्यान सर्वीसपर देव मोइजे मुखान पाशार जाताना म्हणटा, हांव सर्वेस्पर सगळो सुखणवळ आनी दयाळ, राग करूंक सोकास, प्रिती मोगान आनी कळवणायेन भरलेलो. देवाचें आनी एक नांव असो, काकूळट दया मोग. देखून सांजू हांव देवाक मोग म्हूण नांव दिता. जोचे पयले 4 अध्याय 6 आनी 8 वाक्यान 8 आनी 16 वाक्यान 2 पटी सर्वीस सांजू हांव म्हणटा, देव म्हळ्यार मोग, गॉड इज लव. देखून देवाक कोणेंच पळोवंक ना. पूण केदाळ आमी एकामेकाचो मोग करता, केदाळ आमी एकामेकाक दयाळाय दाखयता, केदाळ एकामेकाक कणवळाय दाखयता, केदाळ एकामेकाक बोगसाणें दिता. भाव म्हयनो, देवाच्या हजरपणांत आमी आसा. कित्याक देव जावन आसा दयाळ, काकूळदार, मोगाळ. देखून कशें इस्रायल परजेन देवान तांकां प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे तांचे पाताक वळखून सर्वीसपरा देवा मुखार आयलीं. सर्वीसपरा देवान तांची सगळीं पातकां मन्ना केली, माफी केली. तशेंच आमी ह्या प्राजीत काळार आसा. प्राजीत काळ जावन आसा पातकांचे बोगसाणे मागून आमच्या आंतरीक जिविताचेर दिश्ट घालून आमची जिणी सुदरावचो वेळ. आमी जाणा आमच्या घरांनी जायतीं यंत्र उपकरणां वाहन आसात आनी वर्साक एक पटीन तरी आमी सर्विसींग करता. ताका ऑयल घालता, ताका ग्रीस लायता. कित्याक तें उपकरण, तें यंत्र आमी परत्यान वापरीचंय. ही कूड म्हणली एक वाहन जावन आसा, एक यंत्र जावन आसा. देवाचो आत्मो आमी ते वयता आनी हे वाहनाची सर्विसींग जाय. आनी पवित्र सभा आमकां एका वर्सा 40 days दिता. ह्या वेळार सडीत मापान आंतरीक रितीन आमी वरोवणी करन आमी खंयसर आसा. आत्म्याक वावोवचें वाहन तें कशें आसा, कसलीं पातकां आमी करून आसा. हें वरोवन पळोवन देवा सरसीन फाटी येवचो वेळ जावन आसा प्राजीत काळ. देखून जोएल प्रवादाच्या ग्रंथान 2 अध्यायान सिंचच्या भितर आमी देवा सपाय केले, आतां तरी तुमच्या सगळ्या काळजान म्हजे सरसीन फाटी येया, म्हजी काकूळट मागा म्हणटा सर्वेस्पर देव. तुमची आंग वस्त्रांनी तुमची काळजां सिंदा. बाबा भयणीनो, ह्या प्राजीत काळार आमी आसा. प्राजीत काळाच्या मजगत आमी पावल्या. जायत्यो बसवण्यो, जायते निश्चय आमी केल्ले आसतले, आजून ते आमी पाळून आसतले या थोडे आमी फेल जाले आसतले. देवा समोर परत्यान येया. इवन नाव आतां जाल्यारय तुमचे पाताक रडोवन देवा सरसीन येया. देव ताची कणवळे काकूळट दाखयता. बाबा भयणीनो, हो जावन आसा आयच्या पयल्या वाचपाचो सारांश. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, एक शास्त्री जेजू लागीं विचारता, उपादेसा भितर श्रेश्ठ उपादेश खंयचो तो? आनी जेजून कसली जाप दिली ती आमी आयकली. द्वितीय नियम पुस्तक 6 अध्याय 4 ते 6 वाक्यान 3 उतरां आसात. देवान ताच्या परजेक 10 उपादेश दिल्ले. निर्गमन ग्रंथ 20व्या अध्यायान हे उपादेशाचो सविस्तार विभार आसा. ते उपादेश खंयचे, ते उपादेश कशे पाळी जेगीम थंयसर दिलां.
परत लेवीशास्त्र ग्रंथात 19 अध्याय, द्वितीय पुस्तकांत 4:506 अध्याय परत ह्या उपादेशाचो उल्लेख आसा भावां भयणीनो. आनी द्वितीय पुस्तकांतली ती उतरां खाण जेजू त्या शास्त्राक जाप दिता म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेच परात युद्धा देवाचो तुवें मोग करचो. हो श्रेश्ठ उपादेश. आनी तितल्या जेजू राबयना मुखासून म्हणटा, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, एका नाण्याच्यो दोन कुशी. देवा हांव तुजो मोग करता म्हण सांगून जर तर दोळ्यांक दिसच्या म्हज्या भावा भयणीचो मोग करिना, हांव व्हडलो फटकिरो म्हणटा सांजू हांव. देखून देवाचो मोग करचो म्हळ्यार पेल्याचो मोग करचो. हांगासर जेजून खंयचेय उपादेश रद्द करूंक ना, ह्या खंयचेय उपादेश नेग्लेक्ट करूं ना. सकट उपादेश ताणें ह्या दोन उपादेशांनी गेले. पयलेचे 3 उपादेश, एकानिजा देवाक मान दी, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, आयतार सोन बगेन संवाद, म्हणजे देवा सोदीच बगेन, देवाक सीमीत जाल्ले ते. कितें देवाचें तें देवाक दी जायी. बाबा भयणीनो, केदाळ आमी देवाचो मोग करता, हे उपादेश पाळटा, तितल्यान आमचें क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण जायना. उपरांतले 7 उपादेश पेल्याच्या मोगा विशयान आसात. खंयचे ते उपादेश तुमकां कळीत आसात. उपादेश उडास गरजे म्हणना, सगळ्यांक आमकां कळीत आसात. आवय बापाक मान दी, जिवेची मारी नाका, प्रद्वार करिनाका, फोटसाक सांगनाका, चोरी नाका, पेल्याचे स्त्रियेची आशा करिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. कोणा विशयान सांगलां? आमच्या कुटुंबाच्या संगती विशयान, पेल्या विशयान देंगी. यथार्थपणे जर तर आमच्या काळजान देवाचो मोग केल्ले बरे आनी आमचो मोग केल्ले बरे, पेल्याचो मोग करता, हे सगळे उपादेश पाळलेले बरी जातात. हे घडीत मातेवाच्या वांजेलांत आसा, लुकाच्या वांजेलांत आसा. मातेवाच्या वांजेलांत 22 अध्यायान तोच शास्त्री जेजू लागीं सेम सवाल विचारता आनी तीच जाप दिल्ली थंयसर आमी वाचता. लुकाच्या वांजेलांत मातो शास्त्री म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हणजे अधिक प्रसंगात सवाल परत्यान विचारता. तेन्ना जेजू ताका बऱ्या सामार्या घराची ओपार सांगून, कोण कश्टांत आसा, कोण तुज्या गरजेक राखोन आसा, कोणीय तो जावं दी, तो तुजो पेलो. केदाळ ताका तो कुमोग करताय, तूं देवाचो मोग करताय. बाबा भयणो, ह्या शास्त्रान त्या उपादेशाचो विवार जेजूक परत्यान दिलो. जेजू तुवें सारकें सांगलें, सकट सोमात तुवें सांगलें, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन सरेस्परात तुज्या देवाचो मोग करचो आनी म्हजो केल्ले बरी म्हणजे पेल्याचो मोग करचो. सर होम भेटोवण्या प्रास, सर बलिदाना प्रास, सर आराधना प्रास भोव वर्तें जावन आसा. सारकी जन्मायची जाप दिल्या. जेजू कितें म्हणालो? देवाच्या राजांत तूं चड पयस नाय. देवाच्या राजांत जिवचें म्हळ्यार बाबा भयणो, देवाचो मोग करचो, पेल्याचो मोग करचो. पेलो म्हळ्यार कोण? पेलो म्हळ्यार कोणी मार्गार पडिल्लो पेलो, पयलो पेलो जायना. पेलो म्हळ्यार म्हज्याच कुटुंबाचे सांदे, म्हजोच बापय, म्हजीच आवय, म्हजीच भाव भयणी, म्हजोच पती, म्हजीच पतीन, ती जावन आसा पयलीं दोळ्यांक दिसची म्हज्या कुटुंबाचे सांदे. आजकाल पेल्याचो मोग म्हळ्यार मार्गार पडुल्ल्याक कुमोग करचे की चड कुटुंबांतल्या सांद्यांनी कुटुंबाची एकामेका सेवा करी जाय. कुटुंबांतल्या मोगांत आमी फेल जाल्या. कुटुंबांत दुस्मानकाय खूब जाल्या. कोणा कडेन आमी मोगान चला जाय म्हण आमकां सांगा जाय म्हणना, तें सांगाचें पडलां. आज तुज्या बापायचो मोग कर, तुज्या आवयचो मोग कर, तुज्या भाव भयणीचो मोग कर, रिमांड करचें पडलां. त्याच मोगांत आमी चलवल्या भाव भयणो. देखून फस्ट आमचो आमी मोग करया, आमच्या कुडीचो मोग करया. कित्याक ही कूड देवाचें मंदीर, देवाचो पवित्र आत्मो वस्ती करता. म्हजो मोग करिनातल्यार हांवें पेल्याचो मोग करूंक जायना, आनी पेल्याचो मोग करिनातल्यार हांवें देवाचो मोग करूंक जायना. देखून म्हज्या कुटुंबादार असो दोळ्यांक दिसच्या म्हज्या भाव भयणीचो आमी मोग करया. आनी कोण गरजेवंत आसा, कोणीय तो जावं दी, ताचोय आमी मोग करया. आनी जेजून आनी एक आमकां सांगलां दोंगरा वयल्या प्रसंगान, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. आनी एक हालें सांगलां, तुज्या हें सांगूंक इकश्ट करूंक इकश्ट, तुज्या दुस्मानाचोय मोग कर. तुजो केल्ल्याचो मात तूं मोग करशी जाल्यार तातूंत कितें फायदो? हे जावन आतां क्रिस्तांव धर्माचे मुळावे 3 बळिश्ट खांबे. ह्या खांब्याचेर आमचें जिवीत वंदोवन आसा. देवाचो मोग करचो सांगोंक सुलाभ. हांगासर येवन कांतारांक हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगोंक सुलाभ. पूण देवाचो मोग केल्ले बरी दोळ्यांक दिसच्या म्हज्या खास मनशांचो मोग करचो.
आवय बापायचो भाव भयणीचो मोग करचो कुटुंबादाराचो मोग करचो गरजेचें. ताज्या उपरांत कोण मोगाक थान येता, कोण मोगाक लाल येता, कोण गरजेवंत आसा तांचोय मोग करचें म्हजें क्रिस्ती कर्तव्य जावन आसा. आनी जाता तितलें बाबा भयण कोण म्हजे दुस्मान आसात तांकांय बोगसूचें, तांचोय मोग करचें म्हजें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा. अशें जियेल्ल्या वेळार सगळे नियम शास्त्र हांवें पाळलेले बरें जाता. त्या शास्त्रान सांगलें हें सर होम भेटोवण्या प्रास बलिदाना प्रास परतें हें करिनासतना जर तर आमी कितले गुडे दोंगर सोडून कितले पुणशेतांक गेल्यार कांय प्रयोजन ना. जर तर हातूंत आमी चलवता आमची भक्तीपणां शुन्य. कितल्यो कुर्सा वट्यो करून कितले आराधन करून काळजान म्हज्या भावा भयणी कडेन राग दोन जर तर हांव महिलां गांठल्या चलोवन पुणशेताक वेता तें युजलेस. देव म्हजें काळीज पळयता. देखून काळजाचें परिवर्तन जावं दी, म्हजो मनोभाव बदलूं दी. खरें क्रिस्ती जिवी कितें म्हूण म्हाका समजोवन दी. खऱ्या काळजान देवाचो मोग करया आनी आमचो मोग केल्ले बरी आमच्या पेल्याचो प्रत्येक जण म्हज्या कुटुंबादाराचो म्हज्या भाव भयणीचो मोग करया. आनी कोण पेलो आसा गरजेवंत आसा म्हजे क्रिस्ती धर्म पाळया भाव भयणो तांचोय मोग करया. आनी जाता तितलें कोणा कडेन म्हाका दुस्मानकाय आसा राग आसा तांचो मोग करूंक फुडें सरया. आनी अशें करूंक देवाची कृपा आयच्या दिसा प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. काणी कडून सोम्या हांवें वेदी सरशी जमल्या आमकां जाली जेजू सरी दर्या तुका समर्पिता गोवा हुनो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घालगल्या पवित्र म्हज्या भावा भयणीनो आमचें आनी तुमचें बलिदान सरपदविधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेघमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. यस शेगोनू आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिनवासता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलें. हें ताचें देखी बरीत परजोळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. सर्गानी संसार
भरला तुझ्या बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो उंडो ताणें मोडलो तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बवाटचो गुटू परगटूया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेवन बापा पीटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसाळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुचे ती सपती भाग्यवंत जुचे वास भाग्यवंत धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा तर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देव आमचो मोगाळ बापय आमी सकट देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र तुझे राजम कायम तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे इसलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आमकां सदांच निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजें सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतले वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या भवट्टाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक शांती दी. आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी. आमकां एकवटान माया मोगान आनी सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तूं जी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो शांती समाधानाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें भितर जेवपाक पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. वासयल्या गावाक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. चलवण केल्ल्या वास्ता लावय शांती दाता. यात्रिकांनी सर जावन आसा वासयल्या गावाक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. यात्रिकांनी सर जावन आसा वासयल्या गावाक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता. यात्रिकांनी सर जावन आसा वासयल्या गावाक पयाण करता प्रार्थया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बगी दिसा तुझ्या पोवण्या पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणां दोतोसी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवनची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजू देवासाच्या परजळी शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सरपदवीदार देव दयाळ्यान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवे आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाची वडोवकार दयगन बसात. मगळ भाव भयणीनो जुजे वासा ते पातयेनी दवरून सक्रामेंतांतल्या जेजूचें आराधन कर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी सगळी काळजाची आनी मोतीची आशा सुफळ जावंक अत्वेगून आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताचे दराळ बेसांव तुमचे सगळे इरादे सुफळ जावं जुजे वासाची बेसांवां आमी मागता. हाचे नोवेनाचें सगळें भक्तीपोन चलोवन व्हेल्या अर्थाभरीत शमव दिल्ल्या मनादेक बाप एंड्रू लियो डिसोजा बोंदेल फिगरचे विगार एक शातिवंत विगार आनी मागण्याचे पाद्रा तांकां मनादेक बाप आसीस रेवेलो ह्या पुणशेताचे रेक्टर आनी म्हजे तर्फेन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देखन बसया. मोगाच्यान ह्या पुणथळार आयिल्ल्या समेस्तांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावंक आसात आनी आसात मात्र न्ही सुफळ जातात. ह्या पातयेनीन ह्या विश्वासान आयिल्ल्या हर एकल्याक हें बरेंपण सांजूचे वाजबा फावो करता. आनी जर आमी हांगासर येवन आसचीं येता झुजे वाजतावन बरेंपण देवाची आशिर्वादां बरी भलायकी आमी आशेवच्या संगतींनी आमी आपणायता. हीच जावन आसा रुजवात तुवें हांवें ह्या नोवेनांत वांटो घेवन जोडचें तें बरेंपण. आनी हांगासर ह्या दिसांनी हप्त्या मदें आयिल्ल्या सबारांनी बरोवन घाल्लीं सर्व ते सवां पयशिलीं लागशिलीं गांवची परगांवांची पूर आसात. हीं दिल्यांत जुजवाज बापाक तांच्या काळजाचे अत्रेक तांणी हांगासर बरयल्यात. तर म्हजें वावर जुजवाज बापाच्या पांयांतळी हें दवरता आनी कितें तांणी आशिल्ल्या मागोवन आसात बरवसन आयल्यात आनी बरवसन आसात तें सगळें तो फावो करता म्हणली आमची हर एकल्याची पातयणी आनी आशा जावन आसा. ह्या संदर्भी हांगासर आमी आयिल्लीं उपकार आठवणी तशेंच ते सवां तुमच्या मुखार दवरता. जायतीं हांगासर आसात. थोडीं एका उतरान बरयला तर तांतू सुमार 10-12 जाणांय तांतू आसात. देखून हें कोणाक संबंद जाता तें सर्व आमी आमचें कन्न घेवया एकामेका खातीर मागया. अर्गां जावन लाबल्लीं बरी सैरीक मेळिल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां पाठयता. फाटल्या सबार नोवेनांत वांटो घेवन आसलो आनी आतां देवान हांवें चिंतल्या बरी म्हाका सैरीक लाभयल्या. एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर काजार जाल्ल्या उपरांत आमी हांगासर येवन मागल्लें
आनी ताचेर बरो वचून गेल्ले आमकां भुरग्याचें देणें भलायके बरीत भुरगें देवान फावो केलां. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ದೊರಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. दुबयांत बरें काम मेळिल्ल्याक कुटुंबांची अर्गां दितात. नवें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान. ते सवां चौगांक घरचें काम बेगीनच पोंता पावोवंक, मेळोवंक आसचे पयशे बेगीनच फाटीं मेळोवंक, घरच्या सर संद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मागला. कॅन्सराची पिडा गूण जावंक कुटुंबांची मागतात. हाताची शीर हातापांयां गांठीची दूख गूण जावंक, आंगार पांयार आसची एलर्जी गूण जावंक, वेरिकोस पिडेतावन गूण जावंक, काजराचें कार्य अडकळ नासता बऱ्यान जावच्याक मागतात. आमाल पिवणें सणून बरें जावच्याक सबार घरचीं मागून आसात. जाग्याचे RTC हक्कपत्रां जावंक मागतात. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, रागराच्या भुरग्यांनी राजी जावन एका कुटुंबा भशेन एकवटान जियोवच्याक आवय मागता. दुवेची कॅन्सराची पिडा गूण जावंक आवय मागता. बहिणीची कॅन्सर, पुताचे जॉन्डिस गूण जावंक मागतात. इस्कॉलाक वचोंक आयकनातिल्ल्या नातवा खातीर आजी मागता. पांयांक जाल्लो घाय बेगीनच गूण जावंक, रीण फारीक करूंक तांक आर्थीक परिस्थितीन सुदराप, कुटुंबांत देवपणे मेळच्या खातीर घरचीं मागतात. बऱ्या सरिके खातीर साबार मागोन आसात. तांची आशा मागणें सुफळ जावं दी म्हणून आमी तांच्या खातीर मागया. कॅन्सर पिडेन कश्टांच्या स्त्रियेक, मुस्लीम भावाक तांच्या पिडेतावन सुटका मेळच्याक, मिसांव वावर करच्या याजकाक एलर्जी तशें गांठी दूख गूण जावंक घरचीं मागतात. आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक, बेंगलोरांत वस्ती करतल्याचें बिझनेस तशें कुटुंबांतलें प्रॉब्लम सारकें जावन तांणी बऱ्यापणान जियोवंक, ಅಪ್ಪನ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಬಿಡಲು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲು ಮಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. बँकाचे रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक, हात पाय पेंकाट बावळो, पाय हुलोप, BP शुगर उणी जावंक मागतात. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकले उडासांत उरोवंक, कान सारके आयकनांत आयकोंक फावो जावंक मागता. वाटेचे समस्ये इत्यर्थ जावन मोगान जियोंक फावो जावच्याक मागतात. पोपाळ बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागला. हार मारिल्ल्या पिडेतावन गूण जावंक घरचीं मागतात. बरी सैरीक मेळोवन काजाराचें बाग फावो जावंक आशेवन आसलें मागता. UKक वचोंक वर्क विजा तशें ऐवज लाभच्याक. 2 वर्सां भुरग्या खातीर दोशी दिवन घरांत रावोंक सोडिनात. तसल्यान तावन सुटका मेळोवंक हें 2 वर्सां कश्टाक संपडलें कुटाम मागता. घर बांदूंक आशेतेल्याची आशा सुफळ जावंक मागतात. आस्पत्रेंत आसलेल्या भावाक बऱ्या भलायके खातीर भयण मागता. भायल्या गांवांत काम आशेतेल्याक बरें काम मेळोवंक, एक्सिडेंट जावन सर्जरी जाल्लो पाय सारको जावन चलोवंक जावच्याक, एकल्याचे फिट्स उणी जावंक घरचीं मागतात. ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, एका कुटुंबांच्या 6 जाणां भुरग्यांक भलायकी संतोश लाभच्याक, काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक मागला. गोमटी दूख बावळो दूख गूण जावंक मागतात. तकली फडाफड आनी तकली गुवळ बरी जावंक, जाग्याचें रेकॉर्ड आनी केस इत्यर्थ जावंक सबार कुटुंबांच्यांनी मागला. ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಸಂತರ ದಯೆಯಿಂದ 2.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲು ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. बऱ्या भलायके खातीर सबारांनी मागला. 10वी PUC डिग्रीच्या सेमिस्टर एग्जामांत बरें मार्क्स मेळच्याक भुरग्यांनी तशें वडिलांनी मागला. घरच्या वाटेक अडकळ करच्यांच्या मोतीक उजवाड मेळोवन ही वाट तांणी तांकां सोडून दिवच्याक. 2 म्हयने गुरुवाराच्या स्त्रियेच्या भुरग्याची वाडावळ सारकी जावच्या खातीर मागला. बोरवेल काडूंक आसा बरें उदक मेळोवंक वॉल्टर मागता. हाताक आसचें खेडू वचोंक घरचीं मागतात. एका तरणाट्याने मिसाक वचोंक घरचीं मागोन आसात. 10 वर्साच्या भुरग्यान सारकें उलोवंक घरच्यांनी मागोवंक विनंती केल्या. परगांवांत कामांच्या सोदनेर आसल्यांक वेगळीं बरें काम मेळोवंक घरचीं मागोन आसात. एकल्याक
इस्रायलाची विजा येवंक मागता शेळ खोंकली गूण जावंक बाळटेर बऱ्यान जावंक मागला 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆದರಿದಂತೆ ಇರುವ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣವಾಗಲು ಅವಳ ಆಂಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. जाग्याची केस कोर्टांत आसून नीत आशेतेल्यांक नीत मेळोवंक सबारांनी मागला. एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक घरची मागतात. एकल्याच्या दोळ्याची खरोज गूण जावंक मागला. उडासाची सकत सारकी जावंक कॅनडा कामसोचे एका जोड्याक बरें काम मेळोवंक एका प्रायवन स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक दान दिल्ल्या दिवच्या जेवणाक कुमोक दिल्ल्या आनी दिवच्या हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या ह्या पुणथळार भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या आनी व्हरच्या कुमसाराक आदार दिवच्या पाद्र्याबांक तशेंच रांदपाक सांगात दिवन जेवणाची मांडावळ करच्या मडीप फिरगजेंतल्या वाड्या घरांक सांजुजे वाज बाप इनाम दिवन दी म्हणून आमी मागता आसतना ह्या पुणथळार जायते आशेवन बरें चिंतून हांगासर मेळटा म्हणल्या त्या विश्वासान आयिल्ल्या सुमेस्तांक आनी प्रत्येक जावन पयस्तान पाविल्ल्या सर भक्तिकांक तांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दी. झुजे वाज ताच्या दैवीक विनवणे मुखांतर हरी एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ करून दी करता म्हणल्या त्या विश्वासान आमी हांगा हरी एकलो एकामेका खातीर आमच्या खातीर मागोवंक आयल्या. म्हज्या उजव्याक दाव्याक आसल्या खातीर हांव मागता आनी म्हज्या उजव्या दाव्याक आसली ती म्हज्या खातीर मागतात. एकामेका खातीर मागता आसतना आमी बरें जोडटा. देखून दिमी घालया हात वयर घालया. एक आमच्या पळय एक नमान मरियानान बापा म्हज्या उजव्याक दाव्याक आसला इल्लेशें पळोवया. ताची आशाय देव सुफळ करून दी. झुजे वाज फावो करून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सजा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्सितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण मेळटलें आमकां नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जिजो भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. एकल्याक गुरुवार आसल्याक मिसकॅरेज जाता म्हणून दाक्तेरान सांगला पूण 1 हप्त्याचो वायदो दिला. तुमी मागा बरेंपण जालें तर बरें जातलें आनी हांगासर ती व्यक्ती पावल्या देखून ताकाय बरेंपण जावं दी म्हणून ह्या नोवेना वेळी आमी तिचे खातीर मागया. मुखल्या दिसांनी हांगासर ते भुरग्याचें देणें जें देवान दिल्लें म्हाका लाभलां आनी त्या भुरग्याक हातान घेवन हांगासर येवन झुजे वाजाचे उपकार बावडूंक ती येतली म्हणल्या पातयेन ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. एक हांगासर नोवेनांची विशेशता झुजे वाजान थंयसर दिंबयेर पडोवन देवा लागीं मागलें आनी हसर हें थंयसर घडलें. जर तर हांव म्हज्या दिंबयेर पडोवन मागता हसर हें म्हज्या जिवितान म्हज्या कुटुंबांत हांगासर आयिल्ल्या हर एकले थंय घडटा. देखून तांची आमी दिंबी घालया ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. भगवान झुजे वाजाची लेदीन आतां आमी मागया. सम्या काकोळ तामची कर सम्या काकोळ तामची कर क्रिस्ता काकोळ तामची कर क्रिस्ता काकोळ तामची कर क्रिस्ता आयकम काम क्रिस्ता दायन आयकम काम सर्गीच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारका देवा पवित्र आत्म्या संतेसिमा त्रिदांत एकास देवा गोंयच्या बेनावेलेन जल्मल्ल्या सांज सेवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पनान वाडून आयिल्ल्या सांज सेवास बापा दुबळे गायची जिनी जियोसो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज सेवास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारलेल्या सांज सेवास बापा श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकाची बिरमत पावलेल्या सांज सेवास बापा मोरये मायस सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज सेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून
नासावन वेच्या कतोलीक भावार्थ जिवा केल्ल्या सांज सेवास बापाम कोंताचे भक्तीपण आदारन मोरयेमायस मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज सेवास बापाम कश्टांत संपडलेल्याच्या गडसांत पावोन तांकां बुजयल्ल्या सांज सेवास बापाम देवाचेर भावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवारां धैर्यान सोंसलेल्या सांज सेवास बापाम भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांज सेवास बापाम भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांज सेवास बापाम देवाच्या मगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांज सेवास बापाम देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले नोवेनाचे मागणे ए सांज सेवास तूं आमचो शरोते जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाचे बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुझे जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणयेक मेल फांगत त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांज सेवास देवाच्या मोगान तुवें काळीज पेडटले तुज्या जिणयेन देवाचो अपारमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग आसरो लोकांक वांटच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशीतून धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट करन सक्रामन दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसाव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हळें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किडलत घाल देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां बुरबेस्त कर फेलांच्या बाच्या विशयी चिंतूंक आमकां शिकय सांज सेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो ते विशय मोग केलोय तांच्या गडसांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली ताच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान बावड्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हळें तुज्या जिणये मरिपात शिकयल्लें आसता जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतल्या ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज सेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाचे विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोश केलोय आज सर्गारासांत देवा संगी तूं आसाय ते तावन तुजी मोवाळ दीस आमचेर तुज्या भक्ताचेर घालून आसाय आमचे जिवान तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडता आमच्या गडसांत पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या आमच्या गडसा पासत देवा लागीं विनंती कर सांज सेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदेंच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या चोर पासात हांव आमकां राखून व्हर भवार्थांक आडवेच्या संगतेक बली जावंक दिवं नाका जेसून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमायच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवंक भाग आमकां मेळेशें कर आमेन आनी आशिर्वाद सोम्याचे नावे आमचो आदार सर्वेस पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्यांत तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वचन आपल्या जिणये आनी मरणान जायत्या जपां करून तीस मोवाळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पविसेपेच्या गोपान ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक येतम्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणभरांतले आमकां निबार हे घडी आमी उसारले आनी उसारिणांतले विनवण्या तुजे मुखार आमी दवरता तुजे खुशी वयतरे उपकार आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्वेच पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आज सांज तुझे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एकाच निजा देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांज तुझे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी ताच्या उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांज उजेवास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर सदांच विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरान भगवंतपणाचो मुकुट जोडून शासनात संतोष भोगूंक पावो आनी त्या सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवे रावो देवास बापा ओगला परिणाम तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका साक्षी
जोसे वजारे देवर चित्त पालन करे कृपया बेड़े नीडे वाणी कष्टದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಡಿ मोगा पुत्र सोवे औकार देवास बापा भगवान कुसाचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.